आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय बेंबिरांते आमकां दोस्तारा दैरान आमकां तूं भरताय जेसू बेंबिरांते आमकां दोस्तारा दैरान आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसून कृपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसून कृपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय आमचे संगीतू आसा सुखा दुखान तो संगी आसा जेसू देव तो जिससाय आमकां देव तो जिससाय Alleluia, 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 Alleluia.
Hallelujah, 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 Jesus, 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 स्तुति Jesus, hallelujah, 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 नमस्कार महिमा का स्तुति का जय का Jesus, वरदान का Jesus, अपराध का Jesus, hallelujah. आमच्या समोरच्या सोम्याते आमची दिश्ट आमी कंसोवया निदेश जेजूक आमच्या काळजांत तावनो मान बगोवन आमी उसारया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुति तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका सोम्या नमस्कार तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या वैभव तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू त्रिएक देवाचे प्रतिरूप ह्या घडये आमचे समोर आसा जेजू ह्या उंड्या रुपार ताच्या बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याचें हसरपण आमकां दिवनच आसा हो वेळ पवित्र आनी ह्या पवित्र जाग्यार तेच पवित्र देवा मुखार आमी आसा आनी ह्या घडये तेस जेजूक तेस आमच्या त्रिंदादीक मान बगोवया आनी गवया गीत हे देवा बापा तूं सर्गींच्या ए देवा बापा तो सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तो सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हे पवित्रज्ञा तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मंगळाची आमी तुका आराधन करता तुजी स्तुती महिमा आमी गायता ह्या घडये ह्या पवित्र थळार
तुझे हसरपण तूं आमकां दिवन ससाय. हांव संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणली बसवणी तुवें तुज्या आपोस्तला मुखार केल्ली आनी तेच बसवणेक सरी जावन येवकरिस्ता मुखांत्र सदांच तुजें हसरपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी मान बगयता. ह्या घडये ह्या आराधनांत भाग घेवन ज्या आमा समेस्तांक तुजे बेसावांनी तूं बरं आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय. आमची जिवीत तूं जाणाय, आमची चिंतनां तूं पारखिताय, आमच्या जिविताचे हर एक संगत तूं जाणाय. कितले बेजार आमची काळजां आसात, कितले बावली आमची तोंडां आसात, कितले बारादीक कुरीस आमच्या खांदार आसात, नाना रितीचें वजें आमच्या माथ्यार आसा, विविध रितीच्या कश्टांनी सुलवणेंनी आमी कश्टून आसा, नाना रितीच्या अडचणेंत आमी सांपडून पडल्या. आनी ह्या घडये सुमया हो थोडो वेळ तुजी सांगता करसूंक आमी हांगासर आयल्या. तूं दिताय त्या उतरांत हांव न्हू घेवंक बरेंपण घेवंक आमी हांगासर आयल्या. तूं दिताय ती बुजवण घेवंक आमी हांगासर आयल्या. तुवें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर आयल्या. मगळा जेजू आमा सुमेस्तांक तुज्या बेसावांनी तूं बरें विशेश कर तुजें हसरपण तुजें असर्याच्या मुखांत्र सुशेग समाधान दादोसकाय आमा समेस्तांक तुजी ह्या संवसारी जिवितांत सदांच आमचे संगतात रावन तूं आमचो देव आनी धनी म्हणलें तूं रुजू कर. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. समेस्तां आमी बसया. कीर्तनकाराची उतरां भोव अपुरबायेची. कीर्तन 92 म्हणटा सर्वेस्परा कर्गां दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा तुजे नांवाचें भजन करूंक हांव फावो. वय मोगाच्या न्हू जेजूच्या नांवाचें भजन गावंक कीर्तनकार आमकां आपण दिता. कित्याक ताच्या जिवितांत आनी आमा हर एकल्याच्या जिवितांत जेजूची महात्कार्यां, जेजूचें वटपण, जेजूची सरतीची आजापां आमी उगडास काडटा आसतना आमच्या काळजांत न्हू आमी गीत गावंक शकता. आमच्या काळजांत न्हू त्या सोमयाचें भजन आमी गावंक शकता. आनी ह्या घडये ह्यास जेजू मुखार आमी आसा वसता आमच्या काळजां मनांत न्हू त्या सोमयाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया, ताका भजन आमी गावया. 580 पेज नंबर 80. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, 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 ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, 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 ದೇವ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು,
యేసు క్రీస్తు స్తుతి స్తోత్రము యేసు క్రీస్తు స్తుతి స్తోత్రము యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు దేవా 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 పావనాత్మా స్తుతి స్తోత్రము పావనాత్మా స్తుతి స్తోత్రము పవనాత్మ స్తుతి స్తోత్రము పవనాత్మ స్తుతి స్తోత్రము పావనాత్మా స్తుతి స్తోత్రము పవనాత్మ స్తుతి స్తోత్రము పావనాత్మా స్తుతి స్తోత్రము పావనాత్మా స్తుతి స్తోత్రము పావనాత్మా 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 దేవా 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 హల్లెలూయా 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು अर्गांजिसु बगलाक्षिसु महिमाजिसु तुझ्या कार्यावर सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय तुझ्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता कितली वर्ती तुजी कृत्यां सर्वेस्परा कितलो गोड तुज्यो येवजण्यो मूर्ख मनशांक हें कळना पिशाक तें समजना किर्तनकाराच्या ह्या उतरा बरी ह्या घडये आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवचें ताणें केल्ल्या सर्व महात्कार्यांचो उगडास काडचें प्रयत्न आमी करया सोम्या मुखार आमी आसा आनी हो थोडो वेळ आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करता आसतना आमच्या जिविताची पानां उक्ती करचें प्रयत्न करता आसतना जायत्या रितींनी सोम्यान आमकां आदार दिला जायत्या रितीच्या बेसावांनी सोम्यान आमकां भरला हो थोडो वेळ तस सोम्याक आमच्या काळजांत हांव माणपणी आमी अर्गां दिवया सोम्या तुका जावं अर्गां कित्याक तुवें म्हाका तुज्या सारकेसो आनी सुरपायसो जावन रचलाय सोम्या तुका अर्गां कित्याक तुजो सुस्वास तुवें म्हजे भितर घालाय तुका जावं अर्गां कित्याक ह्या संवसारांत तुजो अधिपती जावन तुवें म्हाका धाडलाय तुका जावं अर्गां कित्याक ह्या संवसार म्हणली सोबीत प्रकृती तुवें म्हज्या हातांत दिल्याय आनी ह्या प्रकृतींत ह्या वातावरणांत हांव जियेतना तुवें म्हाका सांबाळून व्हेलाय तुवें म्हाका जिवितांत गरज आसचे सर रितीच्या सक्तीन भरलाय हांवें दिसपट तें वावर करूंक हांवें दिसपट तें म्हज्या दिसपट हांवें ग्रास जोडूंक तूं आमकां सदांच आदार दिताय आमच्या कुटुंबा बराबर आमच्या शेसां बराबर आमच्या इश्टमंत्रा बराबर बऱ्या संबंधान दादोसकायन संतसाण आनी संगतपणान जियोंक तूं आमकां सदांच आदार दिताय जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर
तूं आमच्या गरजांक पावोवन तुजो मोग तुवें व्यक्त केलाय. आमी पिडेंत पडटना, आमी निराश जातना, आमी दांटतना, आमी रडतना सोमया एक विश्वासी देव जावन तुवें आमकां तुजो सांगात दिलाय. आमकां बुजयलाय, आमची दुखां पुसल्याय, आमकां गूण केलाय, आमकां आमच्या दुखींत तुवें सांगात दिलाय. मगळा जेजू तुका जावं अर्गां, कित्याक ह्या समाजेंत हांव जियेतना जायते रितीच्या बरेपणान तुवें आमकां भरल्याय. ही बरी समाज तुवें आमकां दिल्याय आनी प्रत्येक करून आमकां गरज आसचें सगळें तुवें धर्मार्थ म्हणलें बरें दिलाय. सदांच आमचो दिसपट तो ग्रास जोडूंक तूं आमकां आदार दिताय. आमच्या वावरांत आमी हाती घेवच्या सर्व योजनांत तुजो सांगात तूं आमकां दिवन आमचे सांगाता तूं रावताय. मगळा जेजू जायत्या रितीच्या बरेपणांनी तुवें आमकां भरलाय आसता. ह्या घडये सोम्या काळजांत हांव तुका आमी अर्गां दिता. ह्या घडये हें अर्गां गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना आमच्या काळजांत हांव तीच उतरां आमी तुजे मुखार समर्पण करता. सोम्या तुका जावं अर्गां, सोम्या तुका जावं स्तुती, सोम्या तुका जावं महिमा सदां सर्वदा. उबी रावया. पान संख्या 38. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, 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 सोमी कितलो बोरो कलतो आनी बोळो, सोमी कितलो बरो करतो आणि बोलो. ताच्या नांवाक गावया आमी. Alleluia, ताच्या नांवाक गावया आमी. Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, सोमी कितलो स्वादी अति भोमोलादी, सोमी कितलो स्वादी अति भोमोलादी. अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा. अर्गां दिव्या साका आमी सदा सर्वदा. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो पुजवंदार. सोमी आमचो सोडवंदा सदांच आमचो पुजवंदार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आधार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आधार. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या. Alleluia. समेस्त आमी बसया आनी ह्या घडये जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कसयता आसतना ताचेर आमचो भावार्थ दवरूंक जेजू आमकां ह्या घडये आपोवणें दिता. दावीद येदो ल्हानसो भुरगो तो जाल्यार गोलियाता मुखार रावलेंच ताणें देवाचेर दवरलेल्या त्या भावार्थाक लागून ताका जैत मेळ्ळें. निनेवेक वचोंक जाय आसलो तो प्रवादी थंयसर
त्या माशाच्या पोटांत आसलो तो आनी तवळ थंयसर देवाचेर दवरलेल्या पातयेक लागून त्या बवट्टाक लागून परत ताका जिवीत फावो जाता. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायत्य व्यक्ती मेळटात तांणी देवाचेर दवरलेल्या वर्त्या आनी अखंड बावटताक लागून त्या अखंड पातयेक लागून देवान तांच्या जिवितांत असर्यां केलीं, बरेंपण केलें. ह्या घडये तेस सोम्या मुखार आमी आसा वाचता. सोम्या थंय आमी आमचो बावट तुसारया. आमची जबाब जावन दी. सोम्या तुजेर हांव पातयेता. सोम्या तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कश्टा योजनांत सोम्या तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवच्या नाना रितीच्या पिडे वेळार सोम्या तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या जिवितांत अनुभव करच्या विविध रितीच्या कश्टा संकश्टा वेळार सोम्या तुजेर हांव पातयेता. हांवें जायते पटी निराशपण अनुभव करतना सोम्या तुजेर हांव पातयेता. हांवें हाती घेतली योजना पंथाक पावनांतल्या वेळार सोम्या तुजेर हांव पातयेता. हांवें आसा करची मुखली योजनाक तुजो आदार मागून सोम्या तुजेर हांव पातयेता. हांव रडतना निराशी जातना सोम्या तुजेर हांव म्हज्या पातयेता. जिवितांत काळी मोडां येताना सोम्या तुजेर हांव पातयेता. विविध रितीच्या कश्ट संकश्टांक हांव बली जाताना सोम्या तुजेर हांव पातयेता. हांव दांटोन पडताना सोम्या तुजेर हांव पातयेता. म्हाका म्हज्या मनशांनी वेगळा सार दिता आसतना सोम्या तुजेर हांव पातयेता. बेल्याची कुमोक मागतना निराशपण वा एका रितीच्या आकांतान हांव भरताना सोम्या तुजेर हांव पातयेता. वय सोम्या म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत नाना रितीच्या सन्निवेशांनी निराशी जाताना सोलवण येताना काळी मोडां येताना सोम्या हांव तुजेर पातयेता. आनी हो वेळ सोम्या ही गीत आमी गायता आसतना पती करून आमचो बावट सोम्या तुजे थंय आमी उसारता. आमचो बावट तूं घट कर. विशेश करून आमच्या जिवितांत तुजेर आमी पातयेनी दवरूंक, तुजेर आमचो बावट कोसोंक आनी आमरी फात आमच्या जिवितांत असर्या अजापा घडोवंक सोम्या तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हण ह्या घडये आमी मागता. पान संको 79 79. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ,
ಜೊತೆಗಿರು ಈ ಪಯಣದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 सुमयाक आमी आराधन केलें ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडून ताका आमी काळजांतावन अर्गां दिलीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या बावडताच्या पयणांत सुमया तूं आमचे संगत राव म्हूण ताका आमी आपोवणें दिलें आनी ह्या घडये सर्व आमी उबी रावया आनी आमचे मदीं पवित्र आत्म्याक ह्या घडये येवकार आमी मागया देवाच्या उतराची शिकवण आमी आयकोंक मुखार वेता आसतना ताचो सोमी आमकां आदार फोव करून दी प्रत्येक करून देवाच्या उतरा सो नियाळ आमी करता आसतना ते देवाचें उतर आमच्या काळजांनी रोंबोवंक आनी बरें फळ आमी दिवंक सोमी आमकां सदांच ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी पवित्र आत्मो ताच्या जानवायेन आमकां भरून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया आनी ताचो आदार ह्या गिता मुखांत आमी मागून घेवया पान संको 97 पेज नंबर 97 पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचेर देवो
आमचेर देवो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचेर देवो आमचे तो देवो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो लाभोय आमका तुझी कृपे देनी लाभोय तुझी कृपे देणे बोळा धिक्करामची अस्कचिणे बोळा धिक्करामची अस्कचिणे बोळा धिक्करचिणे पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे दोन देवो आमचे तो देवो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे दोन देवो आमचे कुटुंबांची कामी माया मोगान लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे दोन देवो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे दोन देवो आमचे तो देवो पौरुम दैवी क्षेत्रां निस्वार्थ मोनान तेलाय आमका आस जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे दोन देवो आमचे तो देवो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचे दोन देवो आमचे तो देवो एकोडाम सो सदां स्वाडय सड पोवी सभा बांधो आधार लाभो आधार तो सोलाभो पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा पवित्र आज्ञा
आमचे तो देव हे आमचे तो देव हे आमचे तो देव हालेलुया 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 सा मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 11 अध्याय 23 वाक्य तावन 26 वाक्य जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचेर भावार्थ दवरा खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पोड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सत मानीत जाल्यार तें ताणें सांगल्या बरेंच जातलें देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सत माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच देवाचें उतार हें वाकण तुका क्रिस्ता फाटल्या मागण्या जमत तावन आमी नियाळ करनासलो विशय जावन आसा देवाची सकत ती खंयच्या पुरा नियमा द्वारे आसा स्वाभावीक कितें आमी पळयता तातूंय आसा वा मनशान देवा कडेन संबंध दवरल्या वरवीं ताचे मुखांत्र ती सकत देवाची सकत परगट जाता या देवातेच्या सोल्ल्या मुखांत्र परगट जाता ह्या संगतीने आमी नियाळ केलो पोरच्या मागण्याच्या मतेर आमी नियाळ केलो असली एक व्हड सकत देवाची सकत आमच्या जिणेंत आमी तसो अनुभव करी जाल्यार खंयच्या रुपान करियेत गे म्हणलें आनी पोर आमी नियाळ केलो विशय जावन आसा संगीत या त्या खंतारा म्हणल्या वरवीं या म्युजीक केळ्ळ्या वरवीं कशें पोरण्या सोल्ल्यांत आनी नव्या सोल्ल्यांत देवाची सकत दिसून येतली म्हणल्या विशयांत आमी सविस्तार नियाळ केल्लो आज आमी नियाळ करता अनेका रितीर कशें देवाची सकत आमचे तें येवंक शकता हांगासर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता भावार्थ म्हणल्यार न्हू देवाची सकत आमचे तें येता भावार्थ सकत न्ही सकत देवाची तरी पूण भावार्थ म्हणलें प्लग थंयसर लागयल्ल्या वेळार देवाची सकत आमचेर येता आनी आमी मुस्तुपडी आयकलां ह्या विशयान वाचपी आयकलां आमकां जर तर दुबाव नासतना आमी जर तर हांगासर ह्या दोंगराक वचून पोड म्हळ्यार खंडीत पडटलें म्हणल्या भशेन आयकलां आज आमी नियाळ एका अनेका रितीर आमी करन आसा वचो एक विचार आनी तें जावन आसा हो दोंगर ह्या समस्ये आमचे थावन निवराजे जाल्यार खंयच्या रुपार भावार्थो आसा क्रियेत आसा जावेत म्हणल्या विशयांत आमचो एक नियाळ आज मोटव्यान आसतलो पयल्यान पयलें हांगासर आमी पळयलें जाल्यार पयलें वाक्य म्हणटा जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचेर भावार्थ दवरा त्या देखून फस्टाक म्हाका तुका जाणा आसा जाय देव म्हळ्यार कोण म्हणलें आमकां जाणा जाय नाजाल्यार भावार्थ म्हणलें उपजाना सांगूंक सुलाभ आयकूंक बरें जाता पूण तें असाध्य तो पावर ह्या भावार्थ दवरूंक असाध्य वांजेल्यांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पयलें वाक्य म्हणटा पयलें वाक्य म्हणटा आरंभाक देव इन द बिगिनींग गॉड आरंभाक देव खंयचेंय जायजें जाल्यार देव म्हणलें आरंभ जर तर देव म्हणलें आमकां आमी नेणाव जाल्यार देव कोण म्हणलें आमी नेणाव जाल्यार देवा कडेन आमकां जर तर मुलाखत जावना जाल्यार तो मनीस एक प्रभावीत तरान भावार्थ दवरूंक जायना उदाहरणाक आमी जाणाव तो सावल आसलो ताका येता आसतना देवाचें दर्शन जालें
आनी ताजे उपरांत तो पावल जावन परिवर्तन जालो. देवा थंय ताका मुलाकात जाली आनी त्या देखून तूं कोण सोमिया म्हूण विचारूंक लागलो आनी थंयसर देव ताजे लागीं उलयलो आनी ताजे उपरांत तो बळिश्ट जालो आनी ताजे उपरांत ताका वर्तो बावार्थ त्या जेजू क्रिस्तांत येवन ताणें उरत्यां जापा करूंक जालें. ताजे पयलें तो एक अति शिकपी व्यक्ती जावन आसलो, परिणत जावन आसलो वांजेलांत. तांच्या पोरणे आसल्यान ते जावंक पुरो, तांच्या नियमावळीन जावंक पुरो, तांच्या शास्त्री तांचें कितें उतार आसा तें पुरो तो एकदम परिणत. पूण देवाची सखत वर्कआवट जायनातली त्या मनशा थंय. केदाळा ह्या व्यक्तीक सर्वेस्पोराचे मुलाकात जाली. सर्वेस्पोर कोण म्हणलें ताका एक अनुभव जालो. त्या क्षणांत हांव न्हू ताणें केल्लें बरें महत् कार्यां कोणाकच करूंक जावना त्या जेजूच्या नांवान. आमी पळयता नव्या आसल्यान सां पावलान कितें बरयल्यान, सां पावलान कितें जापा केल्यान तें बरें ताजें लेटर्स पत्रां मुस्त जावना उरल्यान सगळ्यांक कंपेर केल्यार. कित्याक ताका तो एक अनुभव जाल्लो, अनुभव ताज्या मुलाकातान अनुभव जाल्लो. मोयजे पोरल्या सोल्ल्यान जाल्यार ताकाय अनुभव जाल्लो. देवा थंय फरावाच्या घरा वाडलो व्यक्ती जाल्यार ताजें थंय बरें बोवाळ आसलें जाल्यार ताका कांय अजापां करूंक जावनातलीं. केदाळा त्या जळच्या बोल्यांत देवा थंय ताका एक संभाशण करना अनुभव जाता, मुलाकात जाता. ताच्या उपरांत तो महत् कार्यां देवाच्या भावार्थून महत् कार्यां करूंक शकता. जावंक पुरो अब्रामाक ताणें देवाचेर थाळो आयकलो, देवाक ताणें समजलें आनी त्या थाळ्याक भावार्थ दोन देवाचेर अनुभव जाल्ल्या वरवीं तो महत् कार्यां मोजतो ताज्या जिवनांत मुखार ताज्या सरलो. वांजेलान जायतीं उदाहरणां आमी दियेत मोगाच्यान. भावार्थ दवरिजे म्हणून सांगूंक सुलाभ, पूण भावार्थ उत्पन्न जायना. खापी पियेल्यार बरें म्हणूंक पुरो, जेवल्यार बरें म्हणूंक पुरो. तें जेवेचें जाल्यार कालें जायचें, खापी करी जाल्यार साकर जायचें, उदक जायचें, खापी पिठो जायचें, तें पुरो जायचें, ऊन उदक जायचें, पुरो जायचें. तशेंच भावार्थ दवरल्यार अजापां जातात म्हणूंक सुलाभ. पूण तो भावार्थ येयचे जाल्यार कितें करीचें म्हणल्या विशयंत हांव तूं मुस्तफुटी ताजे विशयंत ध्यान करना. त्या देखून उडास दवरया. भावार्थ आमचे थंय सृश्टी जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें तुवें जाणा जायचें देव म्हळ्यार कोण. देवाचो अनुभव जाल्या शिवाय भावार्थ दवरूंक जायना. कितलेय आमी मिसागोशेत, कितलेय आमी शर्मा ऐकयत, कितलेय आमी साहित्य ऐकयत, आमकां इल्लेशें येवंक पुरो भावार्थ ना म्हूण सांगना. पूण गुंडायेचो भावार्थ जाय जाल्यार देवा थंय एक मुलाकात अनुभव तो कोण म्हणलें जाणा जावचें, ताजो अनुभव जावचें मुस्त गरजेचें. दुसरी संगत आमकां मुख्य गरजेची. भावार्थ उपजाचें जाल्यार हांव कोण म्हूण म्हाका कळी जायचे. जर तर हांव कोण म्हूण म्हाका कळी जायना देवाचेर भावार्थ दवरूंक जायना. देवाची सकत म्हाका न्ही तुका अनुभव करूंक तें असाध्य. त्या देखून मुस्तफुटी हांव तूं पळयता मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तकान जायतीं उदाहरणां आसात. उदाहरणाक हांव एक दोन उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. त्या देखून आमकां अर्थ जाता कित्याक आमकां तो प्रमाणसो भावार्थ उपजाना हें म्हणल्या विशयी. त्या देखून हांव तुमच्या मुखार एक निदर्शन दवरता. निर्गमन पुस्तकाच्या 4थ्या अध्यायांत देव मोइशेक अजापां करूंक पदवी दिता म्हणून एक चॅप्टरान हेडिंग आसा अजापां करूंक शकता म्हणून. आतां मोइशेक ते अजाप देवाची सकत देवाचो पावर ताजे थंय ताज्या मुखांत्र थंयसर कार्य गरज जाल्यार कितें जालें हांगा पळया. हे आमी अर्थ करूंक जाय. पयलें वाक्य म्हणटा तेन्ना मोइशेन जाप दिली, ती म्हाका पात येवची नात आनी म्हाका आयकुची नात. बागार ती म्हणटली सर्वेस्पोर
तुका दिश्टीक पडोंक ना. म्हणजे म्हणटा हांव कांयच नाही, तूं सांगताय तें पुरो सोमा, पूण हांव फिट्ट न्ही. कित्याक फिट्ट न्ही? ती म्हाका कोणी पातये गुस्सो पातयेनात, म्हाका एक देव दिश्टीक पडला म्हूण कोण पातयेना. मागीर हांवें करचें जाल्यार कशें? ताका देव म्हणटा, सर्वेस्परान ताका विचारलें तुज्या हातांत कितें आसा? आनी ते मुखार आमी त्या विशयांत नियाळ करता आसतना थंयसर तो म्हणटा म्हजे लागीं एक बेतकाटी आसा म्हणटा. सर्वेस्परान ताका म्हळें ती धरणीर उडय. ताणें ती धरणीर उडयली आनी बेतकाटी आसली सोरोप जाली आनी मोइजे थंयसो धांवलो. आतां हांगा पळया, एकल्याक आमचे मदें बरेंकन संगीत गावचें गिफ्ट आसा जावंक पुरो. एकल्याक आमचे मदें बरेंकन उलोवचें देणें आसूंक पुरो. एकल्याक आमचे मदें आमकां सेवा करचें आसलें देणें आसा जावंक पुरो. मोइजे कडेन कशी एक बेतकाटी आशिल्ली, तशेंच आमच्या हातांनी थोड्यो संगती आमकां म्हणल्यो आसात. आतां सवाल सर्वेस्पर म्हणटा तुजे कडेन कितें आसा? आज हेंचो सवाल भावार्थ विशयन सवाल आमी विचारतना पळयलें जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका तुका विचारूंक पुरो तुजे लागीं कितें आसा? आमचे लागीं कितें आसा तें एक्शनार गेल्या शिवाय, हांगा बेतकटी उडयल्ल्या शिवाय थंयसर ताका हाज्या पळोवंक शकना. जर तर ती बेतकटी ताजे थंयसर दवरून ताजें कांय ना म्हणलें जाल्यार कांय नातलें. केदाळा आपणाडे बेतकाटी आसा म्हणटा आनी धरणीर उडय म्हणटा ते उडयता, थंयसर एक्टिवेशन जाता, मुखार तें कितें एक मुखलें सरता. जिवितांत भावार्थसो अनुभव जायचे जाल्यार जें कितें म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं आसा तें हांवें तुवें एक्टिवेट करूंक प्रयत्न करचो. आनी तें केल्या शिवाय भावार्थाचें म्हळ्यार देवाच्या पावर असो अनुभव करूंक जायना. मुखार पळय हांगासर सर्वेस्परान ताका म्हळें तुजो हात मुखार हाड आनी त्या सोरपाक ताज्या शिमटेन धर. ताणें आपलो हात मुखार हाडून ताका धरलो आनी तो परतून बेतकाटी जालो. हांगासर आमी पळयता म्हजें आनी तुजें देणी सर्वेस्परान दिल्लीं उपयोग करता आसतना आमकां टिका येता, आमकां समस्या उपजातात, आमकां केण्णी उपजाता, आमचे विशयंत खोटें उलयतात, या आनी कितें घडीबिडी जाता. आनी आमी कालें करता म्हळ्यार हें खंयचेंय नाका म्हूण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी धांवता. सगळीं आमी एका रितीन फलायनवाद हर एक मनीस करता. सर्वेस्पर म्हणटा हांगासर पळयलें जाल्यार ताणें सर्वेस्परान म्हणून तुजो हात मुखार हाड आनी त्या सोरपाक तुज्या शिमटेन धर, ताज्या शिमटेन धर. आनी ताणें आपलो हात मुखार हाडून ताका धरलो आनी तो परतान बेतकाटी जालो. तर आमच्या जिवितांत समस्या येता आसतना हांवां तूं धांवतावंगी, हांवां तूं प्लॅन इन एक्शन येता आसतना आमकां सोडून धांवया म्हणून बगतागी, ह्या त्या समस्ये आसतनाय घट्ट रावन त्या समस्येच्या मुळाक हात धरूंक हांवां तूं देवाच्या भार धरून हांवां तूं करता म्हणलें सवाल. केदाळा समस्येच्या आयिल्ल्या वेळार जाल्यारय हांवां तूं थंय घट्ट जावन रावता, थवळ मात्र देवाची सकत आमकां दिसून येवची. सगळ्यांक गोलियाताचें बेन दिसलें जाल्यार समस्या म्हणलो गोलियात व्हडलो समस्या दिसलो जाल्यार दाविदान तो भेन आसतना त्या समस्याक फूड केल्ल्यान दावीद व्हडलो व्यक्ती जालो. जर तर सकट धांवल्ल्या बरी दाविदी धांवलो जाल्यार दाविदाचें नांवूच आसतना. तशे प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भावार्थसो अनुभव जायचे जाल्यार आमचें तें आसचें जें कितें सर्वेस्परान दिल्ली देणी ती हांवें तुवें कार्यगत करूंक जाय. लोकांतावन बेश्टावणें जावंक पुरो, कुटुंबांतावन बेश्टावणें जावंक पुरो,
ह्या आमच्याच जिवितांत विविध घडिता मुखान जावच्या बेश्टावण्या वेळार धांवून वचतना रावलोय जाल्यार तुका मुखल्या आमच्या जिवितांत देवाचो पावराचो अनुभव म्हाका तुका भोगता. हांगासर घरा वचून वाशेत कितले आमी डिपर येता तितले आमी मुखार मुखार वचूंक शकता. थंयसर मस्तो 2-3 देव थंय ते ताका अजाप हांगा दाखयता. पुरो ताका दाखयल्या उपरांत ताजे दाखल्या भितर हात घालूंक सांगता आनी हात घालतना पळयत पुस्तक म्हणटा ताका कॉड लागल्या बरी दिसता. मागीर परत्यान तो हात घालतना ताजो हात समान जाता. परत्यान एक कडेन मागीर हो कापात येवंक कश जाता देखून तो म्हणटा नील नेंतलेले उदक हांगा घाल आनी तें इमिडियटली रक्ता बरें जाता. इतली पुरो ताज्या जिवितांत घडल्यार मोयशेक आपूण कोण म्हूण नेणा आसलो. मोयशे तितली पुरो अजाप केल्यार परत तो 10व्या वाक्यान म्हणटा तितली पुरो अजापां घडटात. तें आसलो 3-4 अजापां सरस्पर देव करून दाखयता. तरी पूण मोयजे मागीर म्हणटा मोयजेन 10व्या वाक्यान मोयजेन सरस्वराक म्हळें सगळे म्हज्या जिणेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्ही. जावं हाचे आदीं जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंक गुस्सो म्हज्यान जायना. पळय मुखाचे न्हू म्हाका न्ही तुका तशेंत भोगता. हांव एक क्रिस्तांव. आमकां मुस्तो रिजेरी गेल्ल्या वेळार अजापां तो पळयता. आमच्या कुटुंबान मुस्तो अजापां पळयता. मागीर आमकां म्हणटा आमचे कडेन जायना. आमी काले अल्पसंख्यात, आमी अस्कत, आमी एक स्त्री, हांव एक भुरगीं, हांव एक अस्कत दुबळो, हांव अज्ञानी. पुरो हांव तो निबान दिता. हांगासर मोयजे निबान दिता. आनी थवळ आमी जाणो मुखार कितें घडटा ह्या पुरा आमी जाणो. थंयसर सरस्वर म्हणटा मनशान उलोवचें या मोनो करचो या बेरो करचो तें हांवें मात्र तुवें तशें सांगूंक जायना. हांवें सगळ्यांक वाच्य शक्ती दिवचें पुरा म्हूण सांगल्या उपरांत सर्वेस्परो थंयसर मोयजे लागीं म्हणटा जायत आरोन तुज्या बाबतीन उलोवन दी. तुमकां दोगांयकी हांव धाडटा. आरोना की तुज्या सांगाता धाडटा. तूं ताका देवा बरें जातलें कित्याक म्हळ्यार सगळें तुवें सांगचें. आनी पुरो तितलें सांगल्या उपरांत 11 म्हणटा 17वें वाक्य ही बेतकटी तुज्या हातान घे तिचे वरवीं तूं अजापां करतलो. एक सामान्य आशिल्ली ती बेतकाठी. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाची मुलाकात जाल्ल्या वेळार ती सामान्य बेतकाठी एक अजापांची बेतकाठी जावंक पावता. मोगाच्या न्हू म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसचें तें सामान्य देवाचें देणें जावंक पुरो. म्हाका तुका ल्हान देणी कितें आमी भोगता. एक बेतकाटी केदाळे सामान्य मोगाच्या टक्क करून कट्ट केल्यार पडटा. साव कांय व्हडलें तें रूख न्ही तो. एक सामान्य बेतकाठी. असली बेतकाठी देवा कडेन मुलाकात जाल्ल्या वेळार तिस बेतकाठी अजापां करूंक शकतात. आनी त्या देखून आमी पळयता भावार्थाचे अनुभव आसल्या वेळार एक सामान्य व्यक्ती एक व्हडलो पॉलिटिकल लिडर जाता. एक सामान्य व्यक्ती व्हडलो एक सिंगर जाता. एक सामान्य व्यक्ती व्हडलो एक दुडवादीक जाता. एक सामान्य व्यक्ती जिवितांत विविध हंतांनी विविध स्वरुपार उंचल्या पावंडाक पावता. ताचे भितर आसचें एक सत ताका खंयी त्या मनशाक देवाचे अनुभव जावन घट्ट धैर्यान ताची ते आसली ल्हान ती बेतकाटीक उपयोग करता. आनी ताजें तें आसचें तें देणें तो उपयोग करता आसतना जिवितांत उंचल्या पावंडाक तो वचोंक पावता. उडास दवरी आमकां नव्या सोल्ल्यांत सांजुआंवच्या पयल्या अध्यायान 6वें वाक्य अशें म्हणटा देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो ताचें नांव न्ही जुआंव न्ही. तुमचें नांव सांगासै. तुमचीं नांवां आमची नांवां आमी सांगूंक जाय. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो तो जावन आसा आमचें नांव.
आम्ही सांगया सर्वेस्पराला की आमचें नांव काडन केदाळे मी म्हणया हांव जावन आसा देवान धाडलेलो मनीस. केदाळा हांव देवान धाडलेलो मनीस म्हणून म्हाका भोगूंक प्रारंभ जाता. थवळ म्हज्या मुखांत्र देवाची सकत वळोवंक प्रारंभ जाता. केदाळा म्हणसर हांव आनी तूं सामान्य व्यक्ती म्हणून हांव तूं चिंतावंगी. थवळ म्हणसर देवाचो तो सकत अनुभव करूंक हांव तूं सकाना. मोइशे जावंक पुरो, एलिया जावंक पुरो, एलिशा जावंक पुरो, पवित्र पुस्तकाचे विविध व्यक्ती जावंक पुरो, केदाळा तांकां अनुभव जालो म्हाका देवान धाडला म्हणलो अनुभव आशिल्लो हर एक व्यक्ती जावंक पुरो तो वर्तो राय जावंक पावलो, जावंक पुरो तो वर्तो प्रवादी जावंक पावलो, जावंक पुरो तो एक वर्तो व्यक्ती ह्या समाजांत परसडसो जावंक पावलो. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. देव हांव जावन आसा, तूं जावन आसाय देवान धाडलेलो हांव तो मनीस. आनी खंडीत जावन म्हाका तुका मुस्तपटें भोगता मोगाचें न्हू हें कशें साध्य. हांव तूं देवान धाडलेलो मनीस म्हूण कशें जाता. हें सरिंगी आदल्या पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर न्यायकर्ता पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 14वें आनी 15वें वाक्य अशें सांगता मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान ताजेशें गोवन म्हळें वस आनी तुजे थंय आसलेल्या सक्तीन इस्रायल परजेक मिदियानाच्या हातांतली सोडय. वय हांव तुका धाडटा. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या देनिया हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं. पळय मानसेंत म्हजी कुळी भोवसलान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सगळ्यां प्रासनी मांडू. उडास दवरया. सगळें इस्रायल कंगाल जावन आशिल्ल्या वेळार, तांच्या विरोध व्हडलें सैन आसल्या वेळार थंयसर सर्वेस्पर ताका म्हणटा तुज्या वस आनी तुजे ते आशिल्ल्या सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानांतल्या हातांतलें सोडय. आज म्हाकाय तुकाय भोगता मोगाचें न्हू. आमच्या मुखार व्हडलें सैन विविध रुपांचें म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार आसा. आनी त्या गिदियोनान सांगिल्ल्या बरें हांव आनी तुवें तें चिंताव. तो कितें म्हणटा आयका कितें म्हणटा. हांवें कशें सोडोवचें. पळय ह्या सगळ्या इस्रायलांत मानसे म्हणली कुळी ताले बेकी ल्हान कुळी. त्या ल्हान कुळयेंत म्हजें बापायचें घराणें ल्हान. त्या ल्हानशा म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव आसचे बेकी निमाणो. हांव म्हळ्यार निकृश्ट व्यक्ती. हें सब भावन आमकां हर एकल्यांक दोसता जिवनांत. हांव कोण म्हणलें भावन म्हाका दोसता मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत हांव पळयन जाल्यार ओ गिदियोनान जायतीं झुजां जिखलो. जायते सैन्याक ताणें धांवडायलें हांच्या इस्रायला विरोध येवच्याक. एक सामान्य व्यक्ती हांवें आनी तुवें चिंतिल्ल्या बरी त्या व्यक्तीन तशें केलें तर म्हजें करना आनी तुजें करना साध्य गी. कित्याक नजो म्हणलें भावार्थ आस्थावन आमी दवरूंक प्रयत्न करया. इंस उतरां एका जेरेमिया प्रवादीन म्हळें. जेरेमिया प्रवादीच्या पयल्या अध्यायांत आमी पळयता 4 आनी 7वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कशी हांवें तुका नेमलो. त्या देखून उडास दवरया. हांव आनी तूं आवयच्या गर्भांत आसतनाय सर्वेस्पर देव पळोवन आसा. इतर हांव कितें हांव म्हणटा विज्ञाना प्रमाणे आमी पळयता मोगाचें न्हू. आवयच्या गर्भांत आसतना एका व्यक्तीक कितें पुरो जाता तें तो स्विकार करता. आनी जर तर ताज्या आवयक भें आसल्यार त्या भुरग्याक भेर ऐकता.
त्या आवय कितें पुरा आशा आसल्यार त्या भुरग्याकय आशा येता, कितें पुरा आवयचें बगणां त्या भुरग्याक येतात म्हणलें विज्ञान सांगता. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा तो आवयच्या गर्भांत आसतनाच सर्वेस्पर देव म्हाका तुका पळोवन आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कशें जाय जे आवयच्या गर्भांत आसतना आमकां तो रुपीत करता. आनी हो प्रवादी जेरेमिया म्हणटा, हांवें म्हळें, जेरेमिया म्हणटा, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना, हांव एक भुरगो. आज कित्याक हांव हें तुमच्या मुखार दवरतां. भावार्थाच्या विशयान उलयत आसतना खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक बगचे एकच विशय. हांव एक सामान्य व्यक्ती, हांव एक सामान्य व्यक्ती. मुजे तावन खालें जाता गे म्हणलें, मुजे तावन खालें जाता गे म्हणलें. हर एकल्यान हें म्हणचें मुजे तावन खालें जाता म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा एका ल्हान भुरग्या करना जाता जाल्यार एकल्या उलोवंक जायनातल्या तसल्या त्या मयचेक त्या सगळ्या फर्जेक लीड करूंक सर्वेस्पर देव आपोवन व्हरता. तर हांव आनी तुवें सर्वेस्पराचे धाडलेलो व्यक्ती जावन ह्या समाजेंत देवाच्या सत्तेन ताचो अनुभव जावन साहित्य बरेंपण करूंक आमकां साध्य आसा. पूण हाका गरज दोन संगती. देव म्हळ्यार कोण, हांव म्हळ्यार कोण. हे दोन संगती ना जाल्यार भावार्थ दवरूंक साध्य आसना. उडास दवरया. हे दोन संगती ना जाल्यार भावार्थ दवरूंक साध्य ना. कितलोय घंटे घातले बायबल आमी वाचल्यार, कितलेंय आमी नोवेनां केल्यार, कितलेंय हांवें तुवें केल्यार, हे फावंडेशनाचें थळ हे दोन संगत्यो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ना जाल्यार मोगाचें न्हू खंयच ना. पवित्र पुस्तकांत आमकां आत्तां वाचलें वाचप, आतां म्हाका टायम ना तरी तुमच्या गमनाक काडटा. एक ल्हानशें वाचप खंय बारी हांगा हांव दोंगर उडय कुडले जाल्ले म्हणल्या बरें थंयसर दिसता. घरा वचून जाल्यार नियाळ करा. थंय कितल्यो विशय आसात गोता गी. एक अडखळ आसा जंय, म्हळ्यार एक दोंगर आसा जंय, थंयसर उलोवण्याची गरज आसा म्हणटा. तूं सांग म्हणटा उलोवण्याची गरज आसा. तिसरें तें दुबावंक नजो, दुबाव नासतना करिजे म्हणटा. चवथें पातेणी दवरूंक सांगता. पांचवें थंयसर मागणें करिजे म्हणटा. सवें स्विकार कर आनी घेजय म्हणटा. उडास दवरया. आमी मेळचें म्हळ्यार फस्ट स्विकार करिजे आनी दोन काणजे ताका म्हणचे मेळचें म्हणून. बँकान कॅशियर पयशे काण घेता आनी तो परत्यान दिता, टक्का कान पाटीन दिता. एकलो पयशे विड्रॉ डेपॉजीट करूंक येतना काण घेता, विड्रॉ करूंक येतना दिता. ताज्या हातान नात. स्विकार करता पूण ताचे कडेन उरानात. स्विकार करचें दुसरें, हांवें दोन काडोवचें दुसरें. हांगासर पळया तें मेळाचें जाल्यार स्विकार केल्यार मात्र पावना मोगाचें न्हू. थंयसर तें दोन घेवचें तेणी आमकां जायसय. थंयसर त्या सर संगतींत मुस्तू आटापून आसात. घरा वचून आमी नियाळ करया. हे सत्मानचें म्हळ्यार तितले सुलाभेचे विशय न्ही. ह्या सर संगती मेळिल्ल्या वेळार मात्र सत मानूंक जाता. आनी केदाळा आमी सत मानतां देवाचे सकत आमचे मुखांतर उलोवंक प्रारंभ जाता आनी थंयसर अजापां घडटात. आनी तशेंच म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत आजचे पुरा समस्या निवारूंक सर्वेस्पर देव आमकां कृपा लाबोवन दी. ताच्या दवरल्या भावार्था वरवीं आमची जिणी हर एकल्यांची परजळोवन दी. समाजांत देवाची सकत पळोवचें भाग हर एकल्यांक लाबोवन दी. आमीन. Lord, make us courageous like that of David. Lord, help us to speak boldly your word like that of Elijah. Lord, grant us a special anointing. We pray and speak over all our situations today. Speak over all our diseases. We speak over all our troubles. We speak over things and situations which we have no answer, or the situations which are beyond our control. Mighty Lord, may your power come upon our lives and all the things that is attached to us. May your spirit move upon our lives mightily. Lord, we pray right now, send your Holy Spirit, grant us the supernatural wisdom. Abba Father, we pray to you. You have said through your Son, whatever we pray through the name of Jesus, that you will grant.
Lord, grant us a supernatural faith, a faith to defeat all our foe, a faith to defeat all the powers of the enemy, a faith to overcome everything and succeed. Jesus, we pray in your name to the Father. May the Father grant us the grace to have the faith to overcome all things and believe and fulfill God's plan in our lives. Lord, we surrender the will and the plan that you have for our lives. Today, may it come alive. Every place where we are lacking, we surrender unto you. Jesus, we pray specially for all the sick. Right now, may they experience the divine healing. May they experience your divine power. Lord, we surrender and come to you. Page number 76. ಕವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕವಿದರಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕವಿದರಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಕವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, 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 ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮತ್ತನೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮತ್ತನೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಕವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಕವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯಲು ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯಲು ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ, ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ
ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಕವಿಗನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, sweet Lord Jesus. Worship you, worship you, Lord. Lord, simple Jesus, sweet Lord. You are God, Jesus, the God of Sabaoth. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is showing that He is setting free individuals, either spiritually or in their situations. I see a crying father praying for his child. The Lord is saying, today your prayers are answered and you will see a change for your child. The Lord is showing many individuals who are offering different prayers right now. The Lord is telling, I am a listening God. Be prepared to receive your blessings. The Lord is showing that these individuals have to pray for the grace to receive the blessings, and they will receive the blessings without any blockages. Lord, we pray right now that in all our circumstances, in everything that we are, help us to have deep faith in you. Help us to be built up in your spirit. Lord, may your grace come upon this land. We also pray for the coming elections. Lord, may your mighty power pour out over all the land. May wisdom and grace guide each person, each voter. Lord, I pray especially for all the families today. Every individual who is having problems in his family, may the Holy Spirit enlighten them. May the Holy Spirit set them free. Jesus, I pray for all kinds of spiritual bondages. I pray for all kinds of spiritual attacks. I pray for sicknesses which have no explanation. Lord, may your divine power set them free. Abba, Father, you have said that you are a loving God. Through your Son and through the blood which was shed through your Son, we pray a divine set free. We pray in faith. We say to the mountain, may the mountain move today in the mighty name of Jesus. We surrender as we are, even in our lackings. Jesus, we surrender. And we pray in the Spirit that your mighty power may move in this hour. Hallelujah. Every kind of lack be vanished. Every kind of physical weakness may be healed in the name of Jesus. Ge sumia ge tumaka talis moche nita tuka ge sumia ge tumaka talis moche nita
दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका कुटा म्हजे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका कुटा म्हजे दिता तुका. सोम्या मुखार एक घडीभर मौन आमी रावया. कशें तो एलिया प्रवादी त्या दोंगराचेर आसतना जी देवान त्या प्रशांत वातावरणांत ताचें हसरपण आमकां दिल्लें बरी तसदी ह्या घडये ताचें हसरपण आमकां दिवन आसा. आनी ह्या पवित्र वेळार आमकां समी जेजूच्या पांयां तळी समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया. आमचें दिसपट्टें जिवीत, आमचें कुटुंबाचें जिवीत, आमचें जबाबदारेचें जिवीत, आमचीं भुरगीं बाळां, आमचो दिसपट्टो वावर, आमी भेटचीं हर एक मनशां, आमी करचो हर एक कुमोक, आमी पेल्याक दिवचो हर एक हांसो, आमी दिवचें ती कुमोक सगळें सोम्याच्या पांयां तळें आमी समर्पण करया. सांगातच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी अनुभव करता ते सगळे कश्ट, बेजाराई, दूख, संकश्ट, आटेविटे, विविध रितीच्यो अडचण्यो, विविध रितीची बेजाराई, नाना रितीची पिडा, आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत दसचे ते विविध रितीचे संकश्ट ह्या घडये सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. येवकरिस्तांतलो जेसू आमकां हर एकल्यांक पळयता. ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आमकां हर एकल्यांक सोम्या ह्या घडये आमी तुका समर्पण करता. समर्पण करता आमचें जिवीत, समर्पण करता आमचें कुटुंब, समर्पण करता आमची बावाडती जिणी, समर्पण करता आमचो सेवेचो वावर, समर्पण करता आमचे कुटुंबाची आनी विविध रितीची जबाबदारी, समर्पण करता आमी सोम्या आमचो दिसपट्टो वावर, समर्पण करता आमच्या भुरग्यां बाळांक, समर्पण करता आमकां भेटच्या हर एका व्यक्तीक, समर्पण करता सोम्या आमी दिवचे हर एक आमी अनुभव करचे हर एक कश्ट आनी कन्यो, समर्पण करता सोम्या आमच्या कुडींत आसची विविध रितीची पिडा शिडा, समर्पण करता सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे सर्व टेन्शन आनी इतर सकड संगती ह्या घडये आशेतां सोम्या तुवें दिवचें तें समाधान, आशेतां सोम्या तूं दिताय ती दोदोसकाय, आशेतां सोम्या तूं दिताय तो संतोष आनी समाधान. कशें जाकेवाक भेटल्ले बरी, कशें त्या माथेवाक भेटल्ले बरी, कशें त्या समारियाच्या स्त्रियाक भेटल्ले बरी सोम्या म्हजी आनी तुजी भेट जावं दी. कशें तांच्या जिवितांत नवो बरोसो नवो दादोसकाय तुवें दिली, तेच परी तीच दादोसकाय, तेच संतोष, तोच रितीचो आनंद सोम्या आमा सोमेस्तांक तो फावो कर म्हण ह्या घडये तुजे मुखार परतून मागता हांव. तुझे हांव पावता जेसू मोगाळा, तुझे हांव पावता जेसू मोगाळा, कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा, तुझेर हांव पावता जेसू मोगाळा. सोम्याची बेसांव घेवंक आमी आयतीं सव्या. Media boda sakramenta sestang naman koruya purvina darupa botla novioriti adarya salvormecha ascutlisya bavartace Bordivya Zashin Mapa Dashin Sputa We
स्तुतीचा पृथ्वी महिमा ससना एका ताळ्यात बसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता आमेन. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासनात. आमेन.